CCP इलेक्शन तुमकां सरप्रायझींग दिसता काय कितें? त्या विशीं तुमकां अजाप जालें काय कितें? हो आमच्या आयच्या चर्चेचो विशय आसा. साडेतोड नायक कार्यावळींत 3 मानिस्त आसात आनी आमकां बरें दिसता जॅक अजीत सुखीजा जो जिखून आयला, जॅक सिकेराल नातू, आनी तो आमच्या ह्या स्टुडियोन आयला जिखून येवन. हांव जाणा तूं कासेर जाला दिसभर तरी तूं आयलो. आय एम व्हेरी थँकफूल टू यू. देव बरें करूं राजू बाब. थँक्यू. आमचे मदीं आहा देविदास आमोणकार. फाटल्या वेळार डिबेटान देविदास आशिल्लो म्हणून हांवें तुका मुद्दाम आपयला. अरे आमचे मदीं आसा संदीप हेबळे, तूंय आशिल्लो फाटल्या वेळार. हांवें प्रश्न केलो तो हाव सरप्रायझींग आर द रिजल्ट्स. हांव सगळ्यान पयलीं जॅक बाब तुजे कडेन येता. तुका रिजल्ट सरप्रायझींग दिसलो? ओन्ली 3 ऑफ युअर ग्रुप हॅज बीन इलेक्टेड. पळय, इलेक्शनाच्या पयलीं आमी हे चड इशू रेज करूंक ना बिकॉज इट वूड हॅव अफेक्टेड द वोटर्स. बट तुम्ही पळयल्यार आमी ऑपोजिशन वॉज एट अ कन्सिडरेबल डिसएडवांटेज रायट फ्रॉम द स्टार्ट. तो आतां डिलिमिटेशन केलें तेन्ना यू हॅड डन इन सच अ वे, यू जस्ट पुट सिरियल नंबर्स, वी कूड नॉट चॅक वॉट बाउंड्रीज वर डिलिमिटेड इन सच अ वे, वी डिडंट नो. आय वूड से वी स्टार्टेड एट अ 30% disadvantage right in the beginning because there's no way we could connect with voters. In a CCP election, the most important thing is connecting with voters. Incumbent councillors already had relationships. Finding them only took half the time. Then when we went to connect with the voters, half the time of dealing with my voters, the main issue was my father and mother are in one ward, daughter and son are in the other ward. That was the next issue. Why are you not making noise about it? And even when we got the voters to the booth, our voters found that on the ballot paper, the serial number was being written. So they felt that they were being marked, that who would vote again. So it created a fear psychosis. I'm sure that no one will go to investigate the ballot papers, but they felt it was not a free poll. So we were, I think, starting fighting -30. I myself, despite doing the 5 door-to-door campaigns, starting this thing, I might have touched only 85% of the voters. And that too because I had a considerable team, solid. I'm now community candidate. 15-16 people got behind me and put their heart and soul into this campaign. I was only the soul. But even then we could touch only 85-90%. So considering that we started at a 30% disadvantage, I think we have given a decent fight. And this is in no way something which determines assembly elections. It's something we'll have to take forward. But I think it's very important that for the opposition from now on to have a specific cell which monitors delimitation and how wards are delimited and the boundaries and so on. Okay, thank you, Jack. देविदास आमोणकार, म्हाका सांग, हांवें सरप्रायझींग इलेक्शन रिजल्ट कित्याक मेळ्ळें? स्वता BJPक सरप्रायझींग दिसलें. हांव तांचे कांय खास काही कोर समितीच्या मेंबरा कडेन उलयलां आनी ते म्हणटाले ना आमकां दिसता 7 ते 8 उत्पल पर्रीकर किंवा आमी पणजेकर ग्रुपाक मेळटले. सो तेय बी एक धरून धरिल्ले की ना बाबुशालो घोडो धांवता ताका ह्या इलेक्शनाक कांय प्रमाणात रोख लागतलो. पूण सरप्रायझींग म्हळ्यार कितें, फाटल्या वेळार ऑपोजिशनाक असो तरेचे ग्रूप नासतना, सगळे ऑपोजिशन एकठांय नासतना 5 जागे मेळिल्ले मरे. ह्या वेळी 3 जागे मेळप सामकी नामुश्की अशें दिसना तुका? सामकें. तुवें म्हणला त्या प्रमाणे सरप्रायझींग हेका म्हणप अशें म्हाका तरी दिसना. कित्याक जाणा, पयलें हांव अभिनंदन करतलो की तुमी टफ फायट दिवन आयज हांगासर कावन्सिलर म्हण हांगासर कॉर्पोरेटर म्हण हांगासर बसलेले आसा आनी एक लेगसी घेवन तुमी येता. जशें सांगले त्या प्रमाणे म्हणजे तेंच्यांनी सारकें एनालिसीस केल्या. कारण ह्या इलेक्शनाची तयारी ही भारतीय जनता पार्टी और बाबूश भारतीय जनता पार्टी हेंची 1 वर्सा पयलीं सुरू जाल्ली. आनी हे डिलिमिटेशन मागीर वॉर्डांची सगळी पुनर्रचना जावं आरक्षण रिजर्वेशन्स हे सगळे प्लॅन करून इवन तेंच्यांनी SIR पब्लीश जाला आसतना सुद्दां त्या SIRान 7,000 वोटर्स आउट जाल्ले आसतना सुद्दां परण्याच हेजेर तेंच्यांनी इलेक्शन्स घेतली. इतली तयारी. BJP ही इलेक्शन मशिनरी. इलेक्शन खंयची जिखप तांकां खबर आहा. पयलीं इलेक्ट्रल रोल पयलीं आसूं मागीर आसूं तुमच्या हातान आसूं तुमच्या हातान नासूं, इलेक्शन तुमकां सदांच कळपाक जाय तुमची फायट BJP कडेन आहा. संदीप बाब, म्हाका सांग, हांगा BJPचो कोण ना. जर BJP हांव डिफेंड करतलो किंवा तुवें डिफेंड करतलो, तूं एक तटस्थ मनीस. म्हाका तूं खरें सांग की हे जे पळय कितें रिजल्ट जाला तूं सामको अजाप जाला. पळय, थोडी हिस्ट्री सांगता तुमकां CCPचे. जेन्ना CCP पयलीं फॉर्म जालें आनी बाबूश जेन्ना पयलीं भितर सरलो, ही वॉज कम्प्लिटली न्यू टू पँजीम. तो एक तालिगांवचो MLA आशिल्लो
आनी त्या टायमार मनोहर पर्रीकर वॉज अ व्हेरी स्ट्रॉंग एंड फॉर्मिडेबल फोर्स म्हणूं येता पणजे भितर. आनी त्या टायमार जेन्ना बाबूश भितर आयलो फर्स्ट टायम संख्या जाली 1911 इन फेवर ऑफ बाबूश. दीस वॉज द फर्स्ट इलेक्शन, म्हाका एक्झॅक्ट इयर याद येना, पूण इट वॉज 1911 म्हणजे इट वॉज अ बिग मेजॉरिटी म्हणूं येता इन फेवर ऑफ बाबूश. नेक्स्ट इलेक्शनाक संख्या जाली 1713 अगेन इन फेवर ऑफ बाबूश. बोथ द टायम्स मनोहर पर्रीकर आशिल्लो, भारतीय जनता पार्टीचे ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर आशिल्लें, पूण तरी सुद्दां हाका बाबूशाक मेजॉरिटी मेळ्ळी. आनी थर्ड इलेक्शनाक मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आशिल्लो, मुख्यमंत्री आसतना सुद्दां 1614 जालें आनी मनोहर पर्रीकराक ती मेजॉरिटी मेळ्ळी ना इन द CCP. आनी त्या टायमार वेन BJP इज देर, मनोहर पर्रीकर इज देर, BJP ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर इज देर, तरी सुद्दां इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट टू रेस्ट द CCP फ्रॉम बाबूश मनसोरात फॉर द BJP. आज सिट्युएशन कितें आसा, BJP अँड बाबूश आर टुगेदर, म्हणून यू कंबायन द वोट्स, दोगांचे कॉम्बिनेशन कर, दोगांचे वोटिंग स्ट्रेंथ कंबायन कर, ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर पळय, एक सायडीन बाबूश आसा, एक सायडीन BJP आसा, आनी इट इज अ जगरनॉट, इट इज अ ह्यूज फोर्स. आनी त्या ह्यूज फोर्साक डिफीट करतलो जाल्यार इट इज जॅकान म्हणलां तशें विदीन 20 days इज नॉट पॉसिबल. तरी सुद्दां कोण तरी फुडें सरलो, हांव म्हणटा एक फुडें सरलो, पूण तुमी म्हणलां तशें दीस इट शूड नॉट हॅव बीन दीस वे, जे लास्ट मिनीट तुमी एक 2-3 म्हयने पयलीं फुडें सरतात आनी एक कॅन्डिडेट सोदतात. एक वर्स पयलीं सुद्दां हांव काही काँग्रेसच्या लोकांक मेळिल्लो, अशेंच म्हाका मेळटात, सगळ्या पार्टीचे लोक म्हाका वळखतात, तेन्नाय हांव उलयतालो तांचे कडेन, अरे तुमचे कॅन्डिडेट तयार जाल्या, फुडल्या वर्सा इलेक्शन आपाकूय मेळिल्लो हांव. ॲशली म्हजो फ्रेंड, ॲशलीक विचारता हांव तेन्ना सुद्दां, ॲशली तुमचे कॅन्डिडेट रेडी आसा रे? ना मागीर पळोवया म्हणटा. काँग्रेसचो जोयल आसा, ताका केन्नाय मेळटा हांव, ताकाय विचारतालो, तेन्ना तो यूथ हाजो. सो हाजो अर्थ असो की ऑपोजिशन पार्टी न्हिदिल्ल्यो, तांकां मुखार इलेक्शन दिसती पडनाशिल्लें, धुकें ना, ते लास्ट मिनीट पर्यंत दे डोंट वॉन्ट टू बी प्रोएक्टिव्ह. आमी जेन्ना BJP उलयतात, फायटींग अगेन्स्ट BJP हॅज बिकम नाव व्हेरी डिफिकल्ट बिकॉज BJP हॅज बिकम ए इलेक्शन फायटींग मशीन. सो म्हाका सांग, तुमची आतां काँग्रेसीची पणजेन भितर मिनिमम 3,500-4,000 मतां आहात, 5,000 सुद्दां धरपा जाता. आम आदमी पार्टीची मतां, सो काँग्रेस, आम आदमी पार्टी ही सगळीं मतां एकठांय येवन बाबूशाक डिफीट करपाक शकनात, BJPक पणजेन डिफीट करपाक शकनात. पहिली गजाल CCP इलेक्शन जी आहा ती पार्टी लायन्सार फायट जायना. BJPचे डिसिप्लीन आहा, पूण काँग्रेसाचें एकदम कांय डिसिप्लीन आसना, वोटरांचे, लिडरांचे आसत. हांव तुका डायरेक्ट सांगूंक सोदता की 30% ऑफ काँग्रेस considered me more BJP because I was on a उत्पल पर्रीकर panel, then they considered बाबूश, आणि तेच काणयो गेल्यो होत्यो. तो देखून माझी मार्जिन इतली कमी झाली आणि इतले क्लोज झाले. सो देर इज नो डिसिप्लिन among. So you mean to say that you contested on Utpal Parrikar's No, group? I contested. That's why you got No. lesser votes? No, I won't say that. I would have said that if that arithmetic added up, my margin should have been 100. But Which arithmetic you said? that all the Congress votes, all the what do you call it, secular votes came in, my margin would have been easily 100. Okay. But Utpal Parrikar's vote rallied together behind me. They came through. The other side, there was a split on it. Okay. So that is why the margin came so low, and it could have gone either way. If I had 2 votes is not a margin, I was just lucky. He was unlucky. It could have gone the other way. But for me to come up from nowhere to such a level was something I think was a very commendable achievement. So CCP elections are not fought on party lines, and people always gone preferences to candidates who have been there. तू आता माझ्या sitting councillor whom I contested again to asking तो म्हणटा हांव BJP न्हू मरे, हांव काँग्रेस पयलीं साकून मरे, हांव बेस्ट BJP म्हाका बेस्ट म्हणटा. आमी सगळे आतां BJP काँग्रेसूच BJP ना मरे, कितें म्हणटा तो, हांव यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट, दुसरो हो. That is how they are positioning themselves. Prasad was youth Congress. म्हाका सांग, Edward George. Even Prasad Amankar was. ते म्हणटा आमी सगळे काँग्रेस मरे, आमी BJP ना मरे. म्हाका देविदास एक म्हाका सांग, हातूंत भितर मरे परत हांव उलयलें धुकें म्हळें. हे धुकें अशें दिसता तुका, उत्पल पर्रीकर BJP काय कोण कितें तें वचून सांगना तो. आपण BJPच्या अगेन्स्ट टफ स्टँड घेना, ताका लागून एक कन्फ्युजन जाता लोकांचें सगळें की बाबा उत्पल पर्रीकर खरो कोण, काँग्रेसीक वोटा कित्याक रावप, तो फाल्यां जिखून आयलो जाल्यार BJPन वतलो. आज तो क्लियर वोटींग
पॉलिटिकल वोटिंग पॅटर्न तो कित्याक दाखयना, तो सबंद एक एग्रेसिव्ह भूमिका कित्याक घेना. ताका एक आशा आसा की आपल्याक बीजेपी केन्ना तरी कन्सिडर करतले म्हणून. सो हे ती आशा ताजो दुश्परिणाम ह्या इलेक्शनाचे जालो. एक्झॅक्टली कारण खंयचो लिडर आसता पळय न्ही ताका फर्म स्टँड आसूंक जाय. मेट बी हिटलर कळ्ळें न्ही, त्याचो स्टँड आसता पळय तो कन्फर्म आसूंक जायो. तो आपूण अर्दो बीजेपी, एक पाय ताजो बीजेपीन आसा, एक पाय ताजो हांगा सेक्युलर हितून आसा, तशें जायना तें. इनफॅक्ट हांव एड करता देविदास बाबान एक्झॅक्ट परफेक्ट सांगला. खुबशे जे कॅथलीक लोक हांव इंटरॅक्ट करता केन्नाय आनी हांव तांकां म्हणटालो मत मारा रे, ते म्हणटाले एक सायडीन बीजेपी आसा, दुसऱ्या सायडीन बीजेपी बी टीम आसा, मागीर वाय शूड वी वोट फॉर उत्पल कॅन्डिडेट का अशें ते म्हणटाले. म्हणजे तांच्या मनान अशें ना का इट इज अ काँग्रेस पॅनल ऑर काँग्रेस बॅक्ड पॅनल, दे आर थिंकिंग बीजेपी ए वर्सेस बीजेपी बी. म्हाका एक सांग, वेर आर द इश्यूज? जे पळय इश्यूज, कसिनो वॉज अ इश्यू, स्मार्ट सिटी, गोलमाल, स्मार्ट सिटी, गोंधळ, पणजे लोकांचे जाल्ले हाल 6 वर्सां, पणजे इज ए सिंकींग सिटी, हे सगळे पळय जे इश्यू आहात ते इलेक्शनाक वयर आयलेच नात. काँग्रेस, बीजेपी, सेक्युलर इतले अजून उरले ना. इशू मेन इशू आता माझ्या वॉर्डाचे सांगता हांवें कॅम्पेन केला तेन्ना 30 days आमकां मेवले. म्हणजे लास्ट पासून लोक थोडे बॉयकॉट करूंक म्हणटाले कित्याक वी डोंट नो वीच काउन्सिलर इज फ्रॉम वीच गोइंग टू रिप्रेझेंट अस. म्हाज्या बिल्डिंगेन 3 आहा, तो ते मेन इश्यूज टोटली डायवर्ट झाले. तुझ्या बिल्डिंगान 3 वेगवेगळ्या वॉर्डातले लोक रावतात. हय, माझे आल्तिनाच्या बिल्डिंगेन एक फ्लॅटान हांव काउन्सिलर, बाकीचे तेच्या शेजारी फ्लॅटान दुसरो काउन्सिलर आनी तिसऱ्या सकयल आनी तिसरो काउन्सिलर. सो ते म्हणटा हू इज गोइंग टू रिप्रेझेंट. थोड्यांनी एक पेटिशनूय केलें की वी वॉन्ट टू बॉयकॉट सीसीपी. तर हांव हितूनच फसलो इशू काडच्या वयर. सिटी वेर देर वॉज मेजर इश्यूज, देर वॉज सम मेजर इश्यूज, ते लोक डायरेक्टली भायर येवन म्हणूंक लागले की देर इज बीन अ मेस, वी वॉन्ट अ ऑपोजिशन कॅन्डिडेट. But to residential areas given, this was the main issue for a lot of my voters. You are telling me you are my councillor, my neighbor is another councillor. And even last days, Raju Baba म्हणटा last day पासून voters were going to the booth. अरे या बुथाना काय या बुथाना ते नको असले हुंच्या बुथान म्हणून. म्हाका सांग, कसिनो कांय जाण म्हणटात इट्स ए मेजर इश्यू. तो रिफ्लेक्शन जर मेजर इश्यू आहा तर ह्या इलेक्शनात तो रिफ्लेक्ट जावपा जाय आशिल्लो. तो जालो? तो म्हाका दिसना इतलो जालो, कित्याक तूं आतां सद्या पळयल्यार लॉट ऑफ पीपल हू वोट इन पॅन्जिम नो लॉंगर लिव इन पॅन्जिम. बट द कजिनो इश्यू आहा, कित्याक द वे द सिटी इज बींग क्राउडेड आउट विथ मोर अँड मोर कजिनोज. No under industry can grow if we get more casinos in. Everything becomes centered around casino. So लोकांच्या मनान तो issue हा either camp. But both sides say they are anti-casino. But no one is taking action on that. Yes. आणि दुसरी गजाल आहे की for a lot of business community they are saying that what is there right now, it has to be done out in a phased out manner. You cannot go blanket in this thing. But they do not want new casinos coming. They don't want it expanding. Because nothing else can grow under it. Okay. So कसं हांव हाजेर इश्यू आम्ही फाटल्या वेळी डिस्कस कसिनो ह्या विशयाचेर हांव एकच मिनीट हांव घेता. कसिनो विशय जो आसा पळय न्ही, ह्या विशयाचेर दोनूय पॅनल जे आशिल्ले पळय न्ही, तितून बाबुशाचे पॅनल उजवे ठरले. कारण तेणेन स्टेटमेंट कितें केलो, तेणें बाबुशान आनी मेहरान, रोहित मनसूर, तेणेन स्टेटमेंट कितें केलो, वी आर अगेन्स्ट कसिनोज पर्सनली, कळ्ळें न्ही. पूण गव्हर्मेंटाच्या डिसिजनाचेर तेणें उत्पलान उलटो स्टेटमेंट केलो. उत्पलान सांगलें की कसिनो तशें आमी काडूंक शकना, आसा ते सो तशेंच ठेवंक जाय. अशा परिस्थितीत डायरेक्ट म्हणला पूण काडप आणि लास्ट टाइम सुद्धा तुमच्या स्टुडियोन हांवें हेच म्हणिल्लें का खुबशे विशय आसा, लायक सेक्शन 39A विशय जालो, लँड कन्वर्जनाचो जालो, कॅसिनो. राजू बाब कितें आमी डेफिनेटली पणजी असेंब्ली इलेक्शनाक हो विशय लावन धरतले. ह्याच स्टुडियोन हो पॉयंट काडिल्लो का हे विशय आसा, अशें न्ही का हे विशय ना, लोकांच्या मनानूय आसा. पण सीसीपी इलेक्शनाक जेन्ना वोटींग करतात लोक ह्या विशयाचेर करनात. कांयतरी पर्सनल रिलेशन, पर्सनल इक्वेशन, पर्सनल आपल्याक कसलो फायदो जाता, जॉब्स आसतात आनी कसले बिझनेस इंट्रस्ट आसता, हे बारीक बारीक कारणाक लागून लोक वोटींग करतात. पण हे विशय आयलेच ना. कोणाकूय तुम्ही खंयच्याय काउन्सिलराक विचारा. अरे बाबा, तू म्हणटा ते सगळे विशय विधानसभा इलेक्शनय येता. विधानसभा इलेक्शन गोंयची म्हळ्यार कितें 25,000 मत हांगा थंय ती सेम काउन्सिल. पण मुंबय तरी
कावन्सील वोट चड आसता हांगा पंचायत इलेक्शनाक तेच इश्यू, म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक तेच इश्यू आनी विधानसभेन तेच इश्यू. पण जेन्ना म्युनिसिपल आणि पंचायत इलेक्शन असता पळय लोकलायज्ड इश्यूज खूप असतात. बरें म्हाका तूं एक हांव तुका तूं एक तूं फेसबूक सोशल मिडियाचेर खूब हय. एक्टीव, म्हाका तुका एक पॉइंटेड क्वेश्चन विचारपाक हय. जाय. तूं ह्या मतदारांक वाजेल्लो ना तेच मत लोकांक मत घालता मरे ते, आनी आतां कोण तरी म्हणटलो दुसऱ्या चॅनलाचेर कोण तरी पयशे दिवन मतां विकती घेतली. हय. तुका राग येना पळय बाकी सगळें ज्या पद्दतीन मतदान जालां, हय. हांव म्हजो तुका डायरेक्ट क्वेश्चन, तुका राग येवना ह्या रिजल्टा लागून? ना म्हाका वायट दिसता, राग अशें न्ही, कारण हांवें तुमकां कारणूय सांगलां. द स्केल्स आर टिल्टेड इन देअर फेवर. जयकानूय म्हणलां तशें तांकां 20 दीस दिले. इलेक्ट्रल रोल पळय तूं, फेस सुद्दां ह्या फाट आयडेंटिफाय करूंक जायना आशिल्ले. मुद्दाम काडांनी पळया. सो जो कॅन्डिडेट नवो भितर सरता ताका तोंडाच वळखुपाक येना, कारण तांणी कसलो रोल दिला. झेरॉक्स कॉपी दिल्या, ताजेर फेसीस आयडेंटिफाय करूंक शकना, ताजेर नांवां आयडेंटिफाय करूंक शकना. कितलेशेच वोट्स तातूंत एड आसा जे घरा सोदपाक डिफिकल्ट जाता. खूब कारणां आसा. तुम्ही सो कॉल्ड विचारवंत, हय. तुम्ही बरे सत्य लिपयतात अशें म्हाका दिसता. हय. म्हजे कोतान आमी बाबूश मोन्सेराताक 100तले 99 दिनाका पूण 90 मार्क दिवपाक जाय. ज्या पद्दतीन ताणें कॅन्डिडेट सोदले पळया, आपूण भायर सरलो ना, हय. पूण तो रातचो व्यवस्थीत व्यूहरचना करतालो. हय. ताचे नंतर ताका लोक वळखताले. हय. पणजेचे एक प्रभाव म्हणजे बामण वोट अशें आमी सदां म्हणटात. हय. ताणें बामण घरांनी वचून जंय पर्रीकाराचो सामको शेक आशिल्लो, हय. नियंत्रण तांगे दर 2 दिसांनी च्या पिवपाक पर्रीकार वतालो, तांच्या घरांत तो घुसला. ना, हे तुम्ही तांचे लोक आजचे पळयला. situation पर्रीकाराल्या ऑफिसान काम करपी 2 ताजे पर्सनल PA हय. आज बाबुशा बरोबर आहात. हय. तातूंतले एकल्याल्या आवयक ताणें तिकेट दिवन जिखून हाडली. पण हांवें एक्झॅक्टली आता म्हाका सांग, हय. बाबूश मोन्सेरात एक सुपर स्ट्रॅटेजिस्ट हे मान्य करपाक तुका त्रास जाता? ना, एक्झॅक्टली न्ही. हांवें तेच सांगलां तुमकां. फर्स्ट टायम, आतां तरी तो पावरफूल आसा. हय. फर्स्ट टायम वेन ही हॅड लेस पावर आणि मनोहर पर्रीकर अँड BJP वर टुगेदर, दॅट टायम ऑल्सो दे कूड नॉट डिफीट हिम. करेक्ट. तेन्ना 19 बाबुशाक मेळ्ळे आणि 11 भारतीय जनता पार्टीक मेळ्ळे. आता बोथ आर टुगेदर. BJP अँड बाबूश बिकम्स अ फॉर्मिडेबल फोर्स. करेक्ट. सो आमी पणजेकार जेन्ना फुडें सरता, इट इज ह्या हो जो पळय कितें विजय मेळ्ळो न्ही हय. बाबुशाक हय. पर्सनली सुद्दां, हय. ताका लागून BJP सुद्दां मातशें हे जाल्या. BJP बी जास्त कारण BJP हय. बाबुशाक 3 जागे जर म्हाका 3 जागे दिवचे पडटले, 2 तर दिवचेच पडटले. हय. ताळगांव आनी पणजे. बाबुशाचें So- target so काय हांव आसा? I was discussing about the pure politics. हां ऐकलें हांव प्युअर पॉलिटिक्स म्हळ्यार अशें की बाबुशाली स्ट्रॅटेजी पळय. आतां आमी बाबुशाक क्रिटिसायज करतात, बाबुशाक वेगवेगळे ताका हे लायतात, दुशणो लायतात. ताका द एज्युकेटेड क्लास नेवर कन्सिडर हिम एज ए गुड कॅन्डिडेट, इन्क्लुडींग BJP एकतेपार ताजेर तासमपट्टी करताली. आज बाबुशाली स्ट्रॅटेजी सगळे जे पळय पर्रीकार पळय सपोर्टर्स जे आशिल्ले एज्युकेटेड लोक आशिल्ले, आज बाबूश तांच्या घरान पावला. No, Babush, you have to give him. He is a master strategist. He is Yes. a brilliant politician. And to kitay म्हणून तो you might say the educated people don't consider him, but people in Panjim have a huge connect with him. माझीच परिस्थिती पळय, मॉन्टपिओ माझी एक एरिया असली, हय. ती शुअर माझ्या सायडीन येवपाचे असले. I lost miserably there. I think there was 244 voting. I lost there around 150 to 79, 60 votes was the margin. Okay. Till Babush went in that area, that was all swinging towards my side. My margin would have been 100-121. Oh. Within 24 hours of him going there, it turned around. There is a connect he has with the people, which is, I don't think anyone in Panjim today can match to a Very certain nice. extent. Good point. We have to admit it. If we have to go take him on head on, there's no point saying that he's this, he's that. He has a connect with people, and we have to find a way to address it. Correct. And vis-a-vis your leader, तो लोकांकडे कनेक्ट जाय So our independent backed by Utpal, but to say that Utpal has no connect with people is also wrong. Many households which I went and they, तो आम्ही पणजेकार आम्ही रावल्या कोणाक घेवपाक. तो परिकाराचो फोटो आहा घरान. They identify Utpal with Parik. So he has a connect with certain people. It might not be to the extent that Babush has right now, but hopefully, I don't know, he'll have to work on it and build on it. But I'm very clear that I was an independent backed by Utpal, Yes. and we came as a combined force. You are independent means you are a member of that Ami Panjekar panel. I'm a sitting up Aam Aadmi Party, what do you call it, part of the Panjim bloc, a Panjim president, but we all banded together and I was backed by the Ami Panjekar panel. Utpal worked very hard for me, that I Okay. did.
देविदास होच मुद्दो घेवन जर मुखार वतले न्ही, आमी हाजे फुडें बाबूश मोन्सेराताक एक सिरियस पॉलिटिशियन म्हणून आतां पळोवपाची गरज आसा. Definitely. ह्या इलेक्शनान प्रूव केलें न्ही. डेफिनेटली कशें आहा की- बाबुशाक कोण लायटली घेता तो पिसो. आं. फॅक्च्युअली कशें आसा, इनफॅक्ट बाबुशाक सुरवातीच्यान कांय जाणांनी लायटली घेतलो आणि तो इतलो श्रूड आसा, तो घुसत रावलो तो लास्टाक पळय परतो तालिगांवच्यान पणजे ताणें घुसलो. एक वाक्य उलयलो ना, एक शब्द काडलो ना, जेन्ना प्रेस ताचे म्हऱ्यान वताले ह्या इलेक्शनाची ताजी स्ट्रेटेजी, ताजे एकूण जे मुव्स लक्षात घेवपाक एक शब्द आपूण 13 तारखेक कितें उलयतलो म्हणटा. आणि त्याच्या कॅन्डिडेटाकूय सांगलेलें उलोवप ना. कोणी उलोवप ना म्हणून. सारकें. ही स्ट्रॅटेजी पळय. आणि इनफॅक्ट हेंचें कशें आसता, आतां पळय भाजपाची एक हें आसता, तेंची पद्दत आसता की तेंचे कावन्सिलर्स आसता जावं तेंचे MLAs आसता, मंत्री आसता, हांकां ट्रेनिंग दिता. थंय एक रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी म्हणून एक तेंचे हें आसा, इन्स्टिट्यूशन आसा मुंबय. बरोबर. ओके, थंय आतां एका लेक्चरर म्हणून व्हरचो पडटलो अशी परिस्थिती आसा. इतले तेणें मास्टरी तितून मेळिल्ली आसा इनफॅक्ट. आणि तो खरें म्हणल्यार आतां भाजपाक भंय आसा. इनफॅक्ट आतां भाजपाक तेजे मागणे मान्य करचे हे पडटले. बीजेपीन भितर हे पळय नवीन 4-5 जण फोर्स पयलीं कशें आसताले, हय. हे फोर्स आहा म्हणून काँग्रेस जिखताली. हय. तर मायकल लोबो आसा, सारकें. मागीर कितलेशे अशे पळय लोक हय. 2 ते 3 मतदारसंघाचेर प्रभाव घालता. हय. सो हो जो पळय कितें प्रभाव आसा, हो बीजेपीचो प्रभाव वाडटा अशें जालो ना. ना हे पळयत जाल्यार कारण तुम्ही हय. आम्ही पॉलिटिकली पळोवंक गेले न्ही, हय. आज भारतीय जनता पार्टी जी आम्ही भारतीय जनता पार्टी आदल्या टायमार आशिल्ली ती कारण आम्ही एक उदळ सगळ्यांनी मान्य केलं आज- दिसता म्हाका. ह्या इलेक्शनाक बाबूश मोन्सेराताचे 75% एफर्ट्स, 25% बीजेपीचे एफर्ट्स. बीजेपीचे एफर्ट्स आसा. बाबूशाक बाबुशावर भोवपी एक 4-5 जण पळय आहा न्ही, ते कॅडरांतले. तो आक्षिकार बी हे बीजेपीचे लोक. ते बीजेपी जे जिखून आयल्यात. दीक्षा मयेकर, मायेकर, सारकें. साक्षीकर, थोडे भारतीय जनता पार्टीचे आयल्यात. कॅडराचे तांचे बीजेपी आशिल्ले. क्लेम करता, तातूंत भितरले किमान 6-7 कॅन्डिडेट्स हे बीजेपीचे आसा. हय. ना, बाबूशाक एक नॅक आसा. तो जेन्ना फर्स्ट टायम आयल्लो पळय, ही वॉज अ नॉन एंटिटी इन पेंजीम. तेन्ना यतीन पारेख, मंगलदास नायक, सुरेन फुर्ताडो एक्झॅक्टली. हाणें सगल्यांक एक हाडून आपल्या पॅन, रुद्रेश तेन्ना आशिल्लो, एक 5-6 बरे स्टॉलवर्ड्स आशिल्ले. आनी बाबूश वॉज अ नॉन एंटिटी एट दॅट टायम. एक 20 वर्सां पयलीं तुमी काडा. सगल्यांक आपल्या पॅनलान ताणें हाडलें आनी तें पॅनल घडोवन हाडलें. म्हणजे तो कितें करता, ताका कॅन्डिडेट आयडेंटिफाय करपाचें तें एक नॅक बरें आसा. कोण फोर्स आसा, पॉलिटिशियन सारको. स्ट्रॅटेजी वायज आय थिंक बाबूश इज गुड. आनी खंय तरी ताका डिफीट करतले जाल्यार ऑपोजिशन हॅज टू कम टुगेदर ऑन इश्यूज आनी एक नवे फेसीस जाय. कारण देविदासान म्हणला तशें उत्पल आज एक स्टँड घेवपाक तयार ना, तो खंयच्या पार्टी बरोबर आसा. आनी पीपल आर जे दोज हू आर ऑपोजींग धर तूं बाबूश स्टायल ऑफ पॉलिटिक्स, ते म्हणटात उत्पलाक मारले तो फाल्यां बीजेपीन वचपाक तुका शकता. प्रश्न, कारण तूं पणजेचे पॉलिटिक्स जाणा. उत्पलान ह्या CCP इलेक्शनाक उबें रावपाचें, ताणें आपली झाकली मूठ बंद करून दवरपाची, ताजें अस्तित्व अजुनूय आसा, ताजें अस्तित्व सोंपलां फुडल्या इलेक्शना मेळून. कशे तरेन तूं इवॅल्युएट करता? उत्पल जो पर्यंत आपलो स्टँड क्लियर करना न्ही, इफ ही इज वीथ BJP न्ही, ताणें BJP रावंक जाय. BJPची कितें ताका दिता जबाबदारी, ती पयली जबाबदारी स्विकारपाक जाय. आनी हांवें अशें पळयलां की BJPन जे एक्चुली देवर नोवेअर लायक, ते आतां मोठमोठ्या पदांचेर आसा, मंत्री जाल्ले आसा, मुख्यमंत्री सुद्दां जाल्ले आसा. ताणें वाट पळोवपाची अशें म्हणटा. ताणें खंय तरी आतां ना जाल्यार ताणें सगळे काँग्रेसीक जॉयन जावपाचो, एक कितें तरी करूं जाय, स्टँड घेवंक जाय. हय. ताणें स्टँड घेवंक जाय. तो ते धडमळीत ताता पप्पा करता तसले कोता घेवचे ना, तसले पॉलिटिशियनांक लोक केअर करना. बाबूशाक जे म्हाका एक सांग, आतां फुडल्या 7-8 म्हयने भितर असेंब्ली इलेक्शन जाता. फेब्रुवारी. हय. सो हे सगळें जे कितें रिफ्लेक्शन आहा तें असेंब्लीचेर पडटलें. जे आतां नवे नवे इश्यू आहात, आमचो जस्टीस रिवेलो भायर सरला, लँड कन्वर्जनाचे इश्यू जाला, आनीक ऑपोजिशनान एकठांय येवपाचें हें जालो. म्हणजे तुमी हे कशे तरेन पळयता ताचे कडेन? ऑपोजिशन एकठांय येवपाक जाय, तुमी एकले वतले, बरोबर घेवन वतले, तुमी स्ट्रॅटेजी आतांच्यान आखतले, कितें करतले? आतां नाही कारण तुमी पळयला पणजेन इलेक्शन उबें रावप इज नॉट इजी.
No, opposition is already talking and considering how to go forward. But if they, as much as possible, one-on-one fight, जाऊंकुच जायती, clear one-on-one fight, and then the opposition has a chance. CCP election, the ward delimitation and all affects, but assembly is assembly, right? You are not going to. इफेक्ट म्हणटा तो पूण पणजेकार सारखे सुशिक्षीत लोक मरे वेल एज्युकेटेड तर तांकां म्हाका हांव हें मानून घेवपाक तयार ना की लोक घुसपले आनी लोकांनी सारकें वोटींग केलें ना लोकांक जर वोट करपाक जाय लोक वोट करपाचे ना ते CCP इलेक्शनान लोक तर इतले सिरियसूय घेना आतां हांवें तो लास्ट डे आय मस्ट हॅव मेड 150 कॉल्स आय हॅड द लिस्ट my personally last 2 days made and out of that 80% showed up आमचे voting percentage 66 कितें जालें मागीर so for that it is not a clear reflection तेंचे power ना ते लोक 66% is much lower last 15 years जर घेतले it was more than 71%. No, for my ward I'm saying. So my ward last time in 2021 60% असले. या पाटी 66, 67 आम्ही हाडले and that difference we could feel. But then that Babush effect was felt in तुझे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आल्तीन बिल्तीन म्हणतो बरे सुशेगाद लोक दनपारां सकाळी मातशे बरे च्या घेतली सुशेगाद खबरी केल्यो वोटिंग आयना भायर ना तेच म्हणटा न्हू नॉट मोर दॅन 25-30% ऑफ द वोटर्स टुडे लिव इन पेंजीम दे आर रजिस्टर्ड एज वोटर्स इन पेंजीम पूण ते पणजे रावना कोण पोरवरी रावता कोण आनी वयर रावता कोण तालिगांव रावता सो तांकां थिंगासो साकून हाडूंक and that too on working day मातसो त्रास जाता लोक म्हणटा हॉलिडे सो दॅट इज अ मेजर इश्यू फॉर CCP इलेक्शन असेंब्ली इलेक्शनाक लोक येता ते तूं वोटींग पर्सेंटेज घे 80% पावता बट इन दीज वॉर्ड्स वे ते खूंय जेंट्रिफिकेशन जालां द पीपल वीश टू लिव अर्लियर मूव्ड आउट तांकां सोदून भायले तेंचे एड्रेस सामकेच चेंज जाला वोटींग एड्रेस इज वन लिव्हिंग एड्रेस टुडे समवेअर एल्स बरं म्हाका एक सांग आतां CCPचो फुडार कितें हो जेन्ना क्वेश्चन येता तेन्ना ऑटोमॅटिकली ऑपोजिशन ओन्ली 3 मेंबर्स बट द लिडरशीप लोक तुजे कडेन पळयतले आज आमी कांय फेसबुकार कांय कमेंट पळयले तूं आयला कितेंय जावं जॅक आमकां बरें लिडरशीप दितलो सो तूं एज ए फायटर म्हणून बसतलो आमची लेगसी इट्स टू बिग अ लेगसी टू क्लेम पुणे आमची लेगसी ऑपोजिशन रावपान कन्स्ट्रक्टिव्ह ऑपोजिशन करपाची आहा अँड ऑन दोज लायन्स वी विल वर्क सो आतां विथीन CCP आतां उदय बाब काल म्हाज्या बरा उदय मडकयकर हाच्या बरा डिबेट आसली गोवा न्यूज हबार तो म्हणला आमच्या CCPचें कितें काम आहा आमच्या CCP म्हणजे फुटपाथ पोवपाचें गार्बेज करपाचें काम तितलें आनी कितें करतले दिस इज कॉर्पोरेशन दॅट इज नॉट जस्ट म्युनिसिपालिटी दॅट इज यू आर नॉट अ काउन्सिलर यू आर अ let me come back to my point so that is what I'm saying you have been elected by 1,000 people to represent a ward to represent issues so ते हांव फॉरवर्ड घालतलो जितले कारण पळय जोरी ते 27 असले थंय लिडर खरो आहा तो बाबूश स्पॉन्सर एवरीबडी नोज अबाउट इट बाबूश बूट म्हणल्यार बसपाचे बस पळय ते बसतले पण खरें ते फायट तुवेंच करची पडटली That, like I said, I have come as a community candidate. Now, तू म्हणत की backed by Ami Pandjekar, but there are 15-16 independent people who have pushed me forward. Yes. And the biggest support for me has come from my wife and my family and my kids. So I told them I'm considering doing this. They said, why you want to do it? I want to give it a shot, I said. And they have put their heart and soul behind it. They said, go if it is it. Nice. Plus, come on that, there have been people from family to community people like Melissa Simoes, people like Ashley Rosario, people like Aam Aadmi Party. No, Aam Aadmi Party. Not Aam Aadmi Party. These are all Aam Aadmi Party members. There's Denzel Xavier was not acknowledged with Aam Aadmi Party. There are many others who have just come forward like Runa from Altin, Tagore Gracias who is. They said have come. So as a community candidate, what they expect me to do is take up issues regarding Panjim besides normal day-to-day issues, and I will take it with this thing. जॅक बाब आता कशें जालें जाणा काँग्रेस फेल कितें जाता जाणा फकत असेंब्ली सेशन चालू आसतना काँग्रेस मातशें दिसता ताजे भायर रस्त्यार रावन एजिटेट करपाक इशू मांडपाक लोकांक जमोवपाक एक एजिटेशनल मूड जो पळय कितें तो लोकां भितर एक चेतना निर्माण करता लोकांक दिसना हे सारकें आसात रस्त्यार येवन आमचे प्रश्न मांडटात पणजे अशें जावं शकता की काँग्रेस रस्त्यार येवन नो काँग्रेस हांव तूं म्हणटा तूं लिडरशीप दिवन फाल्यां जेन्ना फायट करपाचो इशू जातलो तूं रस्त्यार येवन कारण पीपल आर नाव एक्सपेक्टिंग No, I think that movement is already taking shape. To that movement against casinos has started, and where it is constructive and there are definite issues, रस्त्यार येतले. Very nice. देविदास हो मरे प्रश्न आतां फकत जिखून येवपाचो उरूना हो प्रश्न तूं आतां इनफ इज इनफान भितर सगळे व्यासपीठार म्हाका दिसता
फर्देन रिबोल लट्टा वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर लोकांचे आवाज आयकूंक येतात. हय पूण हे आवाज रिफ्लेक्ट जायनात लोकां मदीं, कारण लोकांक अजून ह्या मुवमेंटा भितर न्ही विश्वास ना. सो हो विश्वास निर्माण करपा खातीर जी पळय लढाय सुरू जावपाक जाय ती लढाय जातली ह्या इलेक्शनान. आमच्या विधानसभा इलेक्शन मेरेन एक कितें तरी आंदोलनाक एक आकार येतलो. जावकूच जाय ती, कारण आतां कशें आसा तालुकावार आमच्यो बैठकी सुरू जाल्ल्यो आसा आनी काल फोंड्या जाल्यार ताका उदंड असो प्रतिसाद मेळ्ळा आमकां. आनी सांगपाचें म्हणल्यार कितें जाल्यार पयले फावट जे संघाचे कार्यकर्ते आसले पळय ते आतां ह्या प्लॅटफॉर्माचेर येवपाक लागले. म्हणजे कशें आसा, जरी भाजपान सगळे काँग्रेसवाले गेले तरी संघाचे कार्यकर्ते जे भायर सरनासले, जे अगेन्स्ट उलयनासले भाजपाच्या, ते आतां उलोवपाक लागल्या. आनी आमी आतां 12 तालुक्यांनी हो उलयतात रे मुद्दो घेवन बीजेपी बरोबर वतात. ना वयचे कारण कशें आसा, जो पर्यंत तुमी तांकां बरें ऑप्शन दिना न्ही, प्रॉब्लेम कितें जाला, तुमी आतां सांगला तशें जॅक बाबा, फक्त आंदोलनां केली म्हणून जायना, संघटना बांदपाक जाय. आणि संघटना बांदपाक हांव तुमकां सांगता, लोक सोदतात क्रेडिबल फेस. लोकांक दिसता विश्वासार तो फाल्यां जिखून येवन ह्या पार्टींतल्यान त्या पार्टीन वचपाक जायना. ताणें सत्तेक जर आयलो मंत्री जालो जाल्यार करप्शन करपाक सो जायना. आतां गोंय वाचोवपाक खरें सिरियसली ताका भितरल्यान पोटतिडकीन दिसता. आतां जबाबदारी कोणाची जाली? विरोधी पक्षाची जबाबदारी जाली काय ना, की तेंच्यांनी जबाबदार मनीस तयार करचे पडटले, लोकांक एश्युअर करचे पडटले की बाबा हे मनीस आसा हे टायम खंय म्हणलं रे, ना 7-8 महिने भितर जर इलेक्शन तेच करू जाय न्ही. इट इज लास्ट 11th आवर. आणि एकूच मुद्दो, ही इलेक्शनां जी जाली पळय आतां न्ही पणजी म्युनिसिपालिटीची कॉर्पोरेशनाची, ती इलेक्शनां आनी असेंब्ली इलेक्शन आमी सारकी धरून उजो, कारण तालिगांवचे 8 वॉर्ड हांगासर आसा ज्या जाग्यार बाबुशाची कंप्लीट हें आसता, तशी होल्ड आसा थंय कंप्लीट. सो तो एक विशय आसा. सो तोय विशय आमी कन्सिडर करतो. आनी एक गोष्ट आनीक लक्षात इलेक्शन बाबुशाक पयलीं प्रभाव आसात न्ही प्रभाव. बाबुशाक पयलीं हरयला तो पणजेन हरयला, हेंय लक्षात दवरपाक जाय. सो दॅट कॅन बी संदीप पॉलिटिकली एक मूव आसा. इलेक्शन तुवें जिखपा जाय, प्लस तुवें संघटना बांदपा जाय, बरे कॅन्डिडेट तयार करपा जाय, आनी एक मुवमेंट, एक राजकीय मुवमेंट तयार जावपा. फक्त इलेक्शन आयले 1 म्हयनो पयलीं तयार जालो आयलो आनी ताचे पयलीं लोकांक हडकू सुद्दां ना, अशे तरेन लोक आतां कितें कितें उलोवपाक लागले. सो हें जें पळय कितें गोंयच्या एक ऑपोजिशन एक सामकी एक तफावत पळय दिसता, वेर एज बीजेपी सदांच एक्शन मोडान न्ही. तो तूं हें कशें तरेन पळयता? कारण ना जाल्यार ते जिखिल्ल्यान जमा हाताक मान्य करपाक. आतां ह्या CCP इलेक्शनांनी ऑल्दो संख्या 27-3 आसा, आय थिंक बिगस्ट टेक अवे, सिंगल बिगस्ट टेक अवे तुवें म्हाका विचारलो न्ही जाल्यार खूब जाणांक विचार, इट इज द इलेक्शन ऑफ जॅक. खूब लोक आज म्हणटात का जॅक सिकेराचो ग्रँडसन आज निवडून आयला अँड दे आर सीइंग हिम एज वन फ्रेश फेस फॉर पेंजीम. येस. So I think that is the single biggest takeaway today. And people are very happy about it, although Sankhya may be less. But who is elected is also important, and we have that one good face who has been elected today. And आज समजा एक 12 महिने आमचे कडेन आसा for the next elections, जाल्यार असो एक कॅन्डिडेट, वन ऑफ द कॅन्डिडेट्स आसा. आनी खंय तरी एक युनायटेड ऑपोजिशन समजा जालें जाल्यार he could be one of the faces who can be considered. कारण he is ready to take a stand. We know that तो BJP न वचचो ना समजा, he is elected independent. वचचो ना, ताणें एक स्टँड घेतला, whereas उत्पल स्टँड घेवपाक रेडी ना. सो I would, a person like me who is neutral, I would support a person who is ready to take a stand rather than. हांव जगाक तोच प्रश्न परत करता की इलेक्शन एक वर्स पूण ताजे पयलीं पणजेचे प्रश्न इश्यू सॉल्व करपा खातीर रस्त्यार येवन लढाय करची पडटली अशें तरेचें दिसता. कारण इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू फायट बीजेपी ड्युरींग इलेक्शन्स. सो लोकांच्या मदीं एक विश्वास निर्माण करपाक जाय की बाबा हे लोक खरे सिरियस आसात, हे लोक सिटी खातीर काम करतात, सिटी खातीर कळवळो तांकां आसा, आनी ते सिरियसली पॉलिटिकल थॉट घेवन मुखार वतात. सो हें जें कितें जाय तें लिडरशीप म्हणून तुजे कडेन लोक पळयतात. ते आमचे ग्रुप इज ऑलरेडी देर, द सेव पेंजीम कम्युनिटी ग्रुप हा, देर आर व्हेरी एक्टिव्ह पीपल दे हू हॅव टेकन लिडरशीप अँड वी विल सपोर्ट देम. आतां कझिनोचेर तूं पळय ती नवी शीप येवपाक आसली, CM has taken a statement and a new ship will not come. तर
things are happening now. I think Junta House will be the next thing where there's supposed to be a Yes. casino which is coming right on top and Correct. some hotel below. Correct. These are public where you're struggling for parking. Why are you bringing these new projects right in the heart of the city without planning? म्हाका तुजो ते लोक फुडें पणजेचो येतात. प्लॅन कितें दिसता पणजे तुका कशी जाल्ली जाय I say always that Panjim is a heritage city. Panjim is a international city. So हे पणजेचे पळय जे कितें वैभव आसा गिरेस्तकपण पळय आतां कशें सांबाळप तुजे कडेन कितें प्लॅन आसा No, I mean, like you said rightly, Panjim is a heritage city. It is the only planned city, one of the few beautifully planned cities within Goa, right? I mean, there might be others, but Panjim still retains. So we have to conserve the old heritage buildings, where it be the Adil Shah Palace, where you go up to the Lyceum complex, Okay. and you have to build a tourism-centric economy around that, which is in sync with it. minus casinos you say. See, casinos, the choice was many years before if we wanted to remove it. Now that we have them, we have to find a way to mitigate the consequences. Yes. This offshore thing is a farce. तू म्हणता ऑफशोर हा तू डायरेक्टली ऑफशोर गो तू दोऱ्यान कित्याक दोत्ता तेका यू वॉन्ट गेमिंग यू पुट देम ऑन लँड एंड यू पुट अ प्रॉपर गेमिंग बट कम विथ अ क्लियर पॉलिसी Correct. that is our stand on this. That is my personal stand on That's this. true. And but this heritage, making it a walking city, making it a gastro city. Lot of young entrepreneurs have come back from Prahlad Suktankar to Priyanka Lada and Falk to Kokam Kari. The Goan businesses which are running on this. So that is one aspect. You can also look at having this digital nomads. If you saw during COVID, a lot of people came to work in Goa. Office spaces were occupied. So I think there is a scope for getting all this things in place if we plan our city properly, because it's a great walking city. There's a great culture around it, and we can develop on those lines. सो प्रोग्राम सोंपयतना म्हाका तूं दोगूय जाणां कडल्यान एक लास्ट कमेंट जाय तूं ह्या इलेक्शनाच्या उपरांत पॉलिटिकली कशें चिंतता एक म्हणल्यार अशें दिसता की जर भाजपा कडेन फायट करतले जाल्यार ओपोजिशन युनायटेड जावपा जाय आनी ते जे न्हिदल्या पळय थोडे लोक म्हणटा ते विकल्या हांव म्हणटा ते न्हिदल्या कित्याक सांग हांव डायरेक्ट विकल्या म्हणूंक शकना पूण विकल्या जाल्यार तेंच्यांनी आतां स्वताचें अस्तित्व सोदपाक जाय आनी न्हिदल्या जाल्यार ताणें जागे जावपाक जाय तांकां जागे जावपाचें काम आमी करीत आसा आनी आमी तें करत रावतले जागे म्हळ्यार कशें जावप तें सांग बरें जागे म्हणजे पयलीं म्हणजे संघटना बांदपाक जाय लोकां कडेन तुमी वचपाक जाय लोकां कडलो कनेक्ट तुमी वाडोवपाक जाय तुमी फक्त रस्त्यार येवन आंदोलनां केली म्हणून लोक तुमच्या फाटल्यान आंदोलन तरी रावपाचे करात अशें म्हणटा ना आंदोलनाय करता ह्या दिसांनी दिसता न्ही आमकां सगळे जाण युरी तरी दिसता प्रत्येक आंदोलनान ते येवन आपलें भाशण करता तो हय पण इज दॅट गोईंग टू सर्वायव काँग्रेस पणजे पळय पणजे एका अशा कड्याचेर उबें आहा तिजें अस्तित्व उरतलें काय अस्तित्व सोंपतलें ना बरोबर आसा म्हणजे आमचे तुमी आतां ती हेरिटेज सिटी आनी हे सगळे जे सुंदर अशे आनी तुमकां सांगता फक्त हे न्ही आं म्हणजे म्हाका दिसता सौंदर्य न्ही. आख्ख्या देशान अशी सिटी आसची ना सारकें अशी सिटी आसची ना इतली सुंदर सिटी एक बरी मांडवी, एका मांडवीचो हे आसा ताचे हांगा एक surrounding buildings सुंदर. बारीकसो डोंगर आसा Exactly. तेजे इतले सुंदर आसा आदिलशाहाची पॅलेस आसा वॉट नॉट म्हणजे हे सगळें सौंदर्य जर आमी टिकयलें न्ही जाल्यार आमी खूब कितें हें करूंक शकता आय लव पणजे हांव तरी म्हणटा आतां हांव सांखळी वयता आय लव सांखळी म्हणून प्रमोद सावंताचो फोटो आसा मागीर हांव सत्तरी गेलो जाल्यार आय लव सत्तरी जावं वाळपय म्हणून आमकां विश्वहिताचो फोटो दिसता थंयसर ह्या दोगांयनी येता आय लव गोवा म्हणून हांगासर पणजे आनी आय लव अवर कॅपिटल ऑफ गोवा म्हणून हांगासर फोटो लावचो पडटलो आनी विचार करचो तुवें पळय पडटलो इतलीं वर्सां तूं जल्माक आयला पणजे तूं रावता तूं एक्टिविस्ट पणजेचो निमाणें तूं कितें सांगशी कारण कशें आहा की पणजे ही इतली सुंदर सिटी हय. आमी सगळे पणजे रावतात पणजेचो मान राखपाक आमकां Right. कळपाक जाय आनी मान जो राखना ताका बद्द शिकोवपाकूय आमकां कळटा हय. सो ह्या नजरेन तूं पॉलिटिकली कशें चिंतता पॉलिटिकली ऑल्दो संख्या आज तुमकां म्हणला तशें थोडे वेळ पयलीं ऑल्दो इट इज 327 एंड लुक्स लायक अ डिजास्टर आय थिंक पॉलिटिकली आय सी election of Jack as one of the brightest things that has happened. Current people are ready to put their faith in good faces आणि Jack is one good face. अशेंच समजा दुसरे credible faces आमच्या फुडें आयले आणि मे बी एवरीबडी रॅलीज अराउंड देम जाल्यार वी कॅन सी अ चेंज. सो नवे फेसीस जाय क्रेडिबल फेसीस जाय आणि अशें न्ही का ते BJP कडेन सेटींग करून अशें म्हणजे लास्ट टायम अशें म्हणटाले RG आनी हे कांय तरी सेटींग आशिल्लें आनी ताका लागून खूब सीट्स गेले म्हणून तशें आसूंक जायना.
सगळे युनायटेड म्हणजे खऱ्यांनी युनायटेड आसपाक जाय. तुमचे हिडन डोर आनी तसले मिटिंगी करून पॉलिटिकल सेटिंग्स करूंक जायना. एक युनायटेड ऑपोजिशन विथ क्रेडिबल फेसीस आसपाक जाय आनी जाल्यार बीजेपीक टक्कर म्हाका दिसता आणि opposition पणजे साल्वार कसो करतलो? पणजे हांवें सांगलां न्ही आतां एक बरो फेस जाय, एक तर आसाच. सो समजा ऑल द पार्टीज कम टुगेदर. जनरल नागरिकांक तूं उठयतलो कसो? ना लास्ट इलेक्शन पळयल्यार बाबुशाचे विक्टरी मार्जीन वॉज जस्ट अबाउट मे बी 600-700 मतां. सो इट इज नॉट अ बीग स्विपींग. बीजेपी वोट्स प्लस बाबुश वोट्स इतले सुद्दां आसून तो 600-700 मतां आयला. आणि त्या पयलीं बाबूश पडलाय पणजेन, ते उदर मुद्दम नमूद केला. लक्षांत धर एल्विस गोम्सान 3,000 काडिल्ली. म्हणजे समजा ऑल दीस फोर्सीस कम टुगेदर आनी एक कोणाक तरी फेस दवरलो. इट शूड नॉट बी वन पार्टी. फाल्यां जॅक आयडेंटिफायज हिमसेल्फ एज आम आदमी, पण आम आदमी म्हणलें जाल्यार काँग्रेस आपलो कॅन्डिडेट घालतलो, उत्पल थंय रावतलो. तशें जावंक जायना. एक फेस मे बी वन न्यूट्रल इंडिपेंडंट लोक फेस. मोठे अपेक्षेन पळयतात. आनीक ताणें म्हणलें तशें सामकी खरी, तूं जिखून येवन एक जे पळय कितें काळखान भितर एक कितें तरी आशेचो किरण दिसता अशें फेसबुकार खूब आयला हय. सो हांव तुका पर्सनली कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी आमकां बाबूश मोन्सरादाकय कॉंग्रेच्युलेट करपाक जाय. Congratulate की सगळे पक्ष एकठांय येयल्यात. काँग्रेसीन पयल्याच खेपे उत्पल पर्रीकराक तेंको दिलो. एक वातावरण तयार करपाचे प्रयत्न जाले आनी बीजेपीक सुद्दां दिसतालें की बाबा हे उत्पल पर्रीकर ग्रुप एक 8 तरी जागे व्हरतलो. पूण जी पळय कितें बाबूश मोन्सरादान पळय जी कितें स्ट्रॅटेजी केली ताका लागून ताणें पॉलिटिकली बरें काम केलां. सो तुका आमकां तूं येदे पडले 27 and 3 जो जिता वही सिकंदर. जो जिता वही सिकंदर. आणि हे आता तुवें हें केल्लें पळय न्ही, गेल्या फावटी जर उत्पलाक काँग्रेसीन सपोर्ट केल्लो न्ही जाल्यार गेल्या काँग्रेस फावटी काय करतले गेल्या खेपे ताका बीजेपी वचपाक. सो एनी हांव बाबूश मोन्सरादाक कॉंग्रेच्युलेट करून पणजेचें भवितव्य गोंयच्या राजकारणाचो पळय जे कितें परिणाम ह्या इलेक्शनाक लागून जातलो ताजोय आमी विचार केल्लो आसा. सो निमाणे कार्यावळी सोंपयता. जॅक बाब तुका परत कॉंग्रेच्युलेट करून तूं ह्या कार्यावळीन आयलो. हांव तुका धन्यवाद दिता. संदीप हेब्बळे आनी देविदास आमोणकार तुमी ह्या कार्यावळीन एक पॉलिटिकल चर्चा आमकां ही करपाची गरज आशिल्ली, एक विश्लेशण करपाची. आनी तातूंत भितर बाबूश मोन्सरादाक कॉंग्रेच्युलेट आमी केलांच. परत एक ताका कॉंग्रेच्युलेट करया आनी इतल्यान ही कार्यावळ सोंपयता. पळयत रावात गोमंतक TV.